देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा सुखी भूंय उदकाक रावता तेच परी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा म्हजी कूड तुको रेखता देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन काळीज म्हजें आशेता देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा 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 देवा म्हज्या देवा म्हज्या देवा तुजीच वाट हांव पळयत आसा तुजी वाट पळयनासलो हांव ह्या पवित्र संस्कारा मुखार तुझें दर्शन घेवंक आजीर आसा संसार सोंपोपर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसा ही केल्ली तुजी बासावणी ह्या पवित्र संस्कारान तूं पुरी करताय म्हूण हांव विश्वास दवरतां आनी ह्या वेळार सोम्या तूं खरेपणी ह्या पवित्र संस्कारान आजीर आसाय म्हूण सोत मानून तुजें दर्शन घेवंक सोदता तुका परनिपाट नमस्कार करूंक सोदता तुजे मुखार वेळ सारून तुजी कृपा तुजी सासाय घेवंक सोदता म्हजें नमान मानून घे म्हजी बोजोण मानून घे म्हजो परनिपाट आनी नमस्कार
स्वीकार कर. किरकोळ रोसणेचेर तूं नदर घालताय आनी तुजें दर्शन म्हाका दिताय देखून सगळे खालतीकाय, सगळ्या मोगान, सगळ्या आपुरबायेन, सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान, सगळ्या बळान, सगळे सक्तीन तुका पोरणी पहाट नमस्कार करून म्हजी खोल मान बागावन तुका म्हज्या एकल्याच देवाक पोरणी पाठ आनी नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. सोम्या जेसू, आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन तुज्या आपोवण्यांक जाप दिवन हांव आयलां. पवित्र सभेचो वांगडी कसो आयला. एकचाराचें मन तुजे मुखार घेवन आयला. पवित्र सभा बांदूंक तुवें म्हाका उलो मारलाय देखून ह्या वेळार म्हजेच फिरगोचेन गवळीक फिरगोच सभेक आधार दिवन ही गवळीक फिरगोच सभा घडून हाडून समुदायान म्हजो वावर करून म्हजेंच मन, म्हजेंच काळीज, म्हजो वेळ आनी म्हजी शक्ती दिवंक आयला. हो पळय हांव आसा. म्हाका धाड. तुज्या आपोवण्याचो उलो, तुज्या आपोवण्याचो प्रश्न पीक तर खूब, पूण वावराडी थोडे. कोणाक धाडटलो, कोणाक आपयतलो. ओ पळय हांव आसा, म्हाका धाड. सोम्या ही उतरां म्हणूंक भोव आवकोड. भोव करून हे आयचे परिस्थितीन कितलीं कामां, कितल्यो जबाबदारी, कितलो वेळ थोडो. तशेंच वावर करतल्यांक कितल्यो आडकोडी, घाराणी, ओकमान. थोडे पावटी एकट्यानूच काम करचें पडटा. थोडे पावटी पादविगार समजना. थोडे पावटी लोक समजना. तरी आसतना दुनिया ह्या तुज्या उल्याक होय म्हणूंक हांव प्रयत्न करतां. तुजी जबाबदारी घेवंक हांव मुखार सरूंक सोदतां. हे सांजे तुजी कृपा म्हाका दी. गिव मी योर ग्रेस टू रिस्पॉन्ड. Communion is the nature of the church. पवित्र सभेचो गुण
एकचार पवित्र सभेचे सैम एकचार हेच पवित्र सभेचो वांगडी कसो दुनिया हांवें जायती बरी देणी घेतल्या जायती कुरपा घेतल्या जायत्यो सवलती म्हाका मेळ्ळ्या ह्या पासत तुका आर्गां आनी दिनवास तुजी तुस्त हांव गायता तुका महिमा दिता ह्या वेळार आमची मागणी तूं मानून घे दिनवासणेची मागणी आमची ह्या वेळार आमी उबारतल्या वेगवेगळ्या देण्यां पासून व्हडल्या थाळ्यान कोणाक बिये नासतना कोणाक लॉजे नासतना आमची दिनवासणेची मागणी आसा त्या जाग्यार रावून व्हडल्या ताळ्यान आमी उचारुया वेळ विबाडी नासतना ल्हान ल्हान मागण्या वरवीं ह्या आमच्या सुमयाक आमी वाखाणुया patient in afflictions, and faithful in prayer. Have faith in the Lord. God is working on our prayers. He will bless us. Ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and it shall be opened to you. And thank you, Lord, for countless blessings and graces. Bless us always. सर्गीचे बापा सर्गीचे माये तुका फुडें घालून आयच्या दिसा पासून तुका वखणटा दिमासता हो दीस तुवें आमकां फाव केलो देखून आनी हांगासर हाजीर केली देखून बापा आमी तुज्या वावराक फुडें सरल्यात हिंगा हाजीर केलेले दोन एका बाग बरी तुजो वाव करून आमकां तुजो आदार आनी कुरपेन भर आनी हो फुडें व्हरून तुजीच कृपा आमकां दी म्हूण आदीच फुडें तुजी कशी जाल्यार आमकां आदार आनी बोड दी म्हूण आदीच फुडें तुका आगमन दिता दिमासता जिंकून
हे आमच्या सगळ्या सुविधा भुरग्यांक आसप जी पयलींच फावटी तुका आपल्या खालसाक घेतली व्हडे उमेदी आनी खुशालकायेन ही आसा तुजी ही तांची खुशालकाय आनी उमेद तूं सदांच तेंचे सांगाता आसपाक तेका वागप करूं म्हणून आमी तुका आतां आनी विश्वास दिता तुजी. Thank you, Jesus. This evening, you have blessed all of us with for the many graces that you are ready to pour on us. Fill our hearts with your abundant blessings, Lord Jesus. And as we empty ourselves in front of you, fill us with the gifts of your Holy Spirit, that we may continue the mission you have entrusted to all of us. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Praise you, Jesus. पहिलेच फावट सिलेक्ट जाल्लेली आसतली ताच्या जिवितांत म्हाका दिसलें वयर सकयल जायत काय पूण मोगड्याचेर तेन्ना एक कृपा दी तुजे सगळो विश्वास दवरून एका मनाची एका काळजाची तेन्ना करून आनी सगळें काम फुडें व्हरून वयर चुकीचें आनी बरें मोगान तें करपाक तेन्ना तेजूची कृपा आनी बहुत भाव करून अर्गान तुका जेजू धर्मान तुका जेजू वास तुका जेजू. फादर ब्रिटो आयज आमचे मदें येवन आमकां पवित्र सभेची हे शिकवणेचेर आमचें मन उजवाडावंक आदार करतलो. ताचेच सारके आनीकूय जायते याज्ञीक ह्या दिसांनी वेगवेगळ्या फिरगोजांनी ही शिकवण आमचे परजेक दिवंक आपलो वेळ काडटात. तांचेय पासत तुका आर्गां दिता दिन वाचता. तुका आर्गां दिता दुनिया हे आमचे फिरगोचेन ह्या वावराक खान मारूंक ही सगळीं भाव भयणां जीं उदार मनान मुखार आयल्या. तुजें नांव आमी वाखाणटाव कित्याक तुज्याच नांवाचे पदवेन हें सगळें घडटा आनी तुज्याच नांवाचे पदवेन आमचे हे फिरगोचेन ही पवित्र सभा आनी फिरगोज गवळीक सभा घडून येतली. तुझें नांव सर्वेस्परा सदांच वयर काडलेल्या. तुझें नांव सर्वेस्परा सदांच वयर काडलेल्या. सगळीं व्हडल्यान गाय. तुझें नांव सर्वेस्परा सदांच वयर काडलेल्या. तुझें नांव सर्वेस्परा सदांच वयर काडलेल्या. दिसपट्टी साश्टांगी पडलेल्या सदांच तुझें नांव वयर काडलेल्या. सर्वेस्पराक
फावो आमचो ताचो थाव आमच्यान घेवन वचो सगळीं दिसपट्टी साश्टांगी पडटल्या सदांच तुजें नांव वयर काडटल्या सर्वेस्पराक मान पावो आमचो ताचो थाव आमच्यान घेवन वचो तुजें नांव सर्वेस्पराक सदांच वयर काडटल्या तुजें नांव सर्वेस्पराक सदांच वयर काडटल्या तुजो वावर सदांच परगडटल्या तुज्यो कोरन्यो दाखोड करतल्या तुजी मोहिमा पाखोयतल्या तुजी ओचोऱ्यां गाजयतल्या तुजो वावर सदांच परगडटल्या तुज्यो कोरन्यो दाखोड करतल्या तुजी मोहिमा पाखोयतल्या तुजी ओचोऱ्यां गाजयतल्या तुजें नांव सर्वेस्पराक सदांच वयर काडटल्या तुजें नांव सर्वेस्पराक सदांच वयर काडटल्या तुज्या उतराची सेवा करून दुनिया आमी मुखार सरता तुज्याच उतराक पाळो दिवन आमी फुडें येयल्या आमची आडकोडी आमचे दूख आमचे कोश्ट आमचो हेर वावर ह्या संवसाराची भूल हें सगळें ह्या वेळार तुज्या पांयाशी दवरता तुजें उतर ह्या वेळार आमच्या कानार सादूय तुजें उतर आमच्या कानाचेरूच न्हय पूण आमच्या कानांतल्यान आमच्या काळजान घेवंक आमकां फावो कर तुजें उतर आयकूंक आमी तयार आसा उलय सोमिया तुजी चाकरां आयकता सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान जेजू दर्याचे वेळेर नव्यान शिकोवंक लागलो पूण लोकांचो येदो व्हडलो जमो ताचे सुरशीं एकटवलो की तो ओड्यार चडून बसलो आनी सगलो लोक धडेर उदकाचे देगे पर्यान लोक रावलो ताणें तांकां सोबार शिकोवण्यो वपारींनी दिल्यो आनी शिकयता शिकयता ताणें अशें म्हणलें आयकात एक वोंपी बीं वोंपूंक गेल्लो आनी वोंपतना थोडें बीं वाटेचे देगेर पडलें आनी सुकण्यांनी येवन तें खेलें दुसरें जबरशी माती नासली तसले खोडपी जमनीर पडलें आनी मातयेची खोलाय ना जावन तें बेगीनच किल्लोलें पूण वत येतोच करपलें आनी मूळ ना जावन सुकलें दुसरें कांट्यां मदें पडलें कांटे वाडले आनी तांणी तें दामून धरलें आनी पीक जालें ना आनी हेर बी बरे जमनीर पडलें
तें किल्लोलें आनी वाडलें आनी ताका पीक जालें. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. आनी ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसलोल्यान आयकुचें. आनी तो एकलो आसलो तेदना बराबर ताचे सांगाता आसलेल्यांनी त्या वेपारीची समजणी ताचे कडेन विचारली. आनी ताणें अशें सांगलें, देवाच्या राज्याचो गूट ओळखूंक तुमकां दिलोलें आसा, पूण भायर आसा तांकां पळयता पळयता तांकां कांयच दिसना जावंक, आयकोता आयकोता तांकां कांयच समजना जावंक, नाजाल्यार तीं आपलें जिवीत बदलतीत आनी तांकां भोगसणें मेळत देखून सगलें वेपारींनी सांगप. मागीर तांकां म्हणलें, ही वेपार तुमी नकळत, तर सगल्यो हेर वेपारी कश्यो जाणो जातल्यात. वोंपी वोंपता तें उतर, जीं कोण उतर वोंपलोलें वाटेचेर आसात तीं. तांणी तें आयकना फुडें सैतान रोखडोच येता आनी तांच्या काळजांत वोंपलोलें उतर काडटा. तेच परी खोडपी जमनीर वोंपलोलें बी घेतात तीं उतर आयकतच रोखडींच खुशालकायेन तीं मानतात, पूण तांकां आपणा भितर पाळनात आनी चड वगत तीं तोगोनात. उपरांत उतराक लागून खास्त वो दुमाळो येना फुडें तांचो भावार्थ रोखडोच हालता. आनी कांट्या मदें वोंपलोलें बी घेतात तीं आनीक आसात. तीं उतर आयकतात, पूण संवसाराचे हुस्के, गिरेस्तकायेची भूल आनी हेर वस्तूंची आशा येतात आनी उतर दामून धरतात आनी ताका पीक जायना. आनी बरे जमनीर वोंपलोलें बी घेतात तीं उतर आयकतात, तें मानून घेतात आनी पीक दितात. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. देवाचें उतर आमच्या कानार सागला. वोप्याची वपार. वोप्पी जेजू ताणें उतर आमचेर शिवरायला. कसली जमीन हांव फिरगोस गवळीक सोबा घडून हाडूंक आमकां जण एकल्याक उलो मारलो. आमची तयारी सुरू जाल्ली. आमी मागणी केल्यो. ही तयारी सुरू करून समुदायांनी मिसाची भेट घडलेली. समुदायांनी आपयलोली. समुदायांनी विचून काडलेली भाव भयणां. जीं आयलोलीं तांचे मदलीं सुरवातेकूच थोड्यांनी नाकारलें. पयलींच भायर सरलीं. कानार पडलेलें उतर सैतानान येवन रोखडेंच काडून उडयलें. थोडे जाणांक आमकां भाग मेळ्ळे खुशाल जावं, कित्याक देव म्हाका आपयता, देव म्हाका पातयेता. म्हजी फिरगोस गवळीक सोबा फुडें व्हरूंक लोक म्हाका विचून काडूंक तयार आसा. खुशालकाय. पूण ही खुशालकाय मुखार वेता वेता बावली थोड्यांची. दिसलें नाका, वेळ मेळचो ना, हांव करूंक पावचो ना, म्हज्यान जावचें ना आनी कोणूय करतलो.
आपोणे दिला म्हाका पूण म्हज्यान जावचें ना. म्हजी माती सुकल्या, हांव सुखो. कुशीन चल्ली. मानून घेतलेली आयज ह्या जाग्यार आसा. आडकुडीनात आसा. त्रास आसचे ना, आसतले. दुसरी कामां नात, जायतीं येतली. मुखार वेता वेता ह्या जिविताचे उस्के, घरच्यो राटी, कामाचो प्रेशर आनी हेर दुसऱ्यो वस्तू जावं ट्रॅव्हलिंग, वेळ दिवप, एके भाशेन हे उस्के हो म्हजो वावर चिड्डून दामून दवरतली काय, अशें जावंक हांव दितलो काय. तरी आसतना देवाचो वावर तो, म्हजो न्हय. आपल्या वावराक देव जाय तेन्ना जाय तांकां आपयता. मनीस जबाब दिना जाल्यार ह्या फातरांतले पासून आपणाक गोवाय निर्माण करूंक ताका तांक आसा. पूण आमकां दिल्लें देणें कित्याक वगडावचें. हांव मुखार सरतलो, हांव मुखार सरतली. देवाच्या वावराक खान मारतलो, खान मारतली. ही फुडलीं 3 वर्सां पवित्र सभेन म्हजें योगदान दितलो, दितली. पीक दितली. सगळे पावटी घडये 100% जावचें ना. सगळे पावटी घडये वावर करूंक पावची ना. पूण जाता ते भाशेन सगळे उमेदीन हांव म्हजो वावर करूंक हाजीर आसा. पीक दिवंक तयार आसा. घडये थोडे पावटी 30, थोडे पावटी 60 आनी थोडे पावटी 100. जेजूचेर तुजी नदर दवर. कसली जमीन तूं. माग करपा देवा लागीं. एक बरी फिरगोज गवडीक सोबा आमचे फिरगोजेक सोबा फावो जावंक आनी हे बरे गवडीक फिरगोजेचो वांगडी हांव. ह्या वेळार तिमी घाल. तुझे हात उक्ते दवर. जेजूची कृपा मागून घे. हीच वपार घेवन ह्या वेळार ही कृपा आमी मागतल्या. ह्या भजन गिताची उतरां आमच्या कानार पडटा ती आमी म्हणुया. ह्या गिताची उतरां आमच्या कानार पडटा तेन्ना ती आमकां कृपेची जावं. एक वोपी बीवो पुंगेल्लो. शिव 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 बी शिवरायले. शिवरायले बी वाटेर पडले. सुकण्यांनी येवन खेले. एक वोपी बीवो पुंगेल्लो.
शिव 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 बी शिवरायले शिवरायले बी खोडपी जो म्हणीर पडले वतान सुकून गेले वतान सुकून गेले एक वोपी बी वोपून गेलो शिव 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 बी शिवरायले शिवरायले बी कांट्यांनी पडले काट्यांनी चिड्डिले काट्यांनी चिड्डिले एक वोपी बी वोपून गेलो शिव 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 बी शिवरायले शिवरायले बी बरे जमनीर पडले उपोट पीक जाले उपोट पीक जाले एक वोपी बी वोपून गेलो एक वोपी बी वोपून गेलो एक वोपी बी वोपून गेलो आमचे हात उठे दवरून सगळी आमची मागणी आमच्या मनान हाडून आशीर्वाद घेवंक तयार जावया सगळी बराबर म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार Jesu, tuż म्हजो राय Jesu, तुज म्हाका जाय Jesu, तुज म्हजो राय Jesu, तुज म्हाका जाय Hallelujah, Jesus, tuż म्हजो देव